नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज राज्यसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणाचेर उलोवप केलें. हे वेळार मणिपुरांतल्या हिंसाचाराचेर मुद्द्याचेर उजवाड घालतना केंद्र सरकार गंभीरपणान मणिपुरांतली परिस्थिती सामान्य करपाक वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. तशेंच विरोधी पक्षाचेर नेम साधतना जे कोण हिंसाचार कुबळायतात तांकां मणिपूर नाकारतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं. मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है. इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है. मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे. केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. बायल उदरगतीचेर उलयतना देशांत फक्त बायलांची उदरगत न्हय जाल्यार बायलांच्या फुडारपणाखाला देशाची उदरगत करपाचें ध्येय सरकारान आंखलां आनी ताची यशस्वी रूपांतर आमकां दिसून येता अशी खोस तांणी उक्तायली. भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है. आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है. संवसारीक संकश्टाक लागून देशांत साऱ्याचे उणेव आसून लेगीत सरकारान शेतकारांक आदार दिवपा हेतान 12 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिलें. देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे सरकारान अशी आर्थीक मजत शेतकारांक दिल्या हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ. हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है. और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया. सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है. मजगतीं विरोधी पक्षान प्रधानमंत्र्याच्या उलोवपाचो निषेध करून लेगीत संसदेंत राष्ट्रपतीचें अभिभाशण संमत जालें. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरसांत धार्मीक कार्यावळींत धांवपळ जावन आतांमेरेन 121 जाणांक मरण आयलां. हातूंत 108 बायलो आनी 7 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ही घडणूक हाथरस जिल्ल्यांतल्या रतिबापूर गांवांत घडल्या. ह्या गांवांत विश्व हरिभोले बाबांचो सत्संग आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळींत थळाव्या प्रशासनानूय मान्यताय दिली. सत्संगाच्या वेळार चेंगराचेंगरी जाल्ल्यान 121 जाणांक मरण आयलें. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी चवकशेचे आदेश दिवन 24 वरां भितर आपल्याक अहवाल सादर करपाक फरमायला. जखमी जाल्ल्यांक अलीगढ, हाथरस आनी एटाच्या इस्पितळांनी उपचारा खातीर दखल केल्यात. बाबाचो सोद सध्या चालू आसा. आसामांतल्या हुंवाराची परिस्थिती भिरांकूळ जाल्या. 28 जिल्ल्यांतल्या 11 लाखां परस चड लोकांक हुंवाराचो फटको बसला. ह्या हुंवाराक लागून 38 लोकांक मरण आयलां.
राज्यातल्या 2208 गावांच्या हुंवाराक लागून लुकसाण जाला। खेरीज 42 हेक्टर वाठारांतल्या पिकांचे लुकसाण जाला। ब्रह्मपुत्र, बराक आणि तांच्या सगळ्या उपन्हयांनी धोक्याची पातळी गाठल्या। हुंवाराक लागून 74 रस्ते, 14 बंधारे आणि पुलांचे लुकसाण जाला। राज्य सरकारान 140 मजत शिबिरां आणि 359 पुनर्वसन केंद्रां उघडल्यात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या सयत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली। ह्या भेटेत गोंय प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत नड्डा हांकां निमंत्रण दिला अशें सुत्रांनी सांगलां। खेरीज गोंयच्या उदरगती संबंधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी JP नड्डा कडेन भासाभास केली। गोंय पुलिसांनी एक आंतरराष्ट्रीय नोकरेच्या घोटाळ्याचो पर्दाफाश केलो आणि ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 आरोपींक अटक केल्या। हे आरोपी गोंयच्या तरणाट्यांक थायलंड आणि कंबोडियांत नोकरीचे आमिष दाखोवन फटयताले। हे संबंधान पत्रकार परिशदेत माहिती दितना गुन्यांव फाटाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगले की पुलिसांनी ह्या प्रकरणात गुंथिल्ल्या खुबशा आरोप्यां आड केसी दाखल केल्यात। एका प्रकरणात केपेच्या एका बायले मनशान 2 तरणाट्यांक थायलंडाक नोकरी दिता अशें आमिष दाखोवन म्हयन्याक 60,000 रुपया पगार मेळटलो अशें सांगिल्लें। पूण कंबोडियांत पावतकच ह्या तरणाट्याक एक कॉल सेंटरान नोकरी दिवन ताची फटवणूक केली। हे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें। A very major case that we have solved, and also it is an advisory to every Goa citizen and residents living here about pattern of cyber crime in India and how cyber criminals across the world are recruiting people from various countries and using them to commit cyber frauds from countries like Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam. So in a similar case in Goa, so we got information that there are 3 persons who have come back from Cambodia and Vietnam. They went there on the pretext of a job. It was the handsome salary was promised to them, but when they reached there, they realized that it is some kind of fraud that they have become victim to. They were taken to some other job profile and they were made to do physically torturous tasks. भाजपा युवा मोर्चा वतीन काँग्रेस भवनाचेर काल सांजवेळा मोर्चा काडीत कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी हांचो निषेध केलो। त्याचबरोबर तांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले। या आंदोलनात आमदार केदार नाईक, संकल्प आमोणकार, प्रेमेंद्र शेट, दाजी साळकार, उल्हास तुयेकार, रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे सयत भाजपा युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले। हे वेळार उलयतना आमदार केदार नाईक हांणी सांगले की गांधी घराण्यान सदांच हिंदूचो द्वेष केला, ते खातीर विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी हांणी केल्ल्या वक्तव्याचो निषेध करचो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जालो आणि आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरांनी सांगलेले की ह्या फावटी कन्स्ट्रक्टिव्ह गजाली पार्लमेंटान जावच्यो, देशाच्या हिताच्यो गजाली पार्लमेंटान जावच्यो। पूण म्हाका दिसता पयल्याच दिसा ज्या तरेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आमी राहुल गांधी म्हणटा तेज्या मनांतल्यो ज्यो गजाली आसा तो मनांतल्यो ज्यो गजाली भायर सरल्यो ताणें मनांतल्यान सारके उतार तेजे येवपाक जाय ते आयल्या तोंडान ताणें हिंदू हिंसक म्हटलें। म्हाका दिसता जे आमी हिंदुस्तानात जे आमी सगळे लोक रावतात, सगळे एकामेकांच्या रिलीजन जे आसा तेका रिस्पेक्ट करून आमी रावतात, आमी गोंयानूय तशेंच रावतात। पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता आयज राहुल गांधीन जो स्टेटमेंट केला आनी जी तेजे सगळे घराणे सदांच हिंदू बद्दल तांकां कितें तरी एक सदांच एगेन्स्ट आशिल्ले तो तेज्या मनांतल्यान भायर सरला, तेजो आमी निशेध करतात। ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्यान काणकोणा फूड पार्क उबारपाचो प्रस्ताव सभापती रमेश तवडकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सादर केलो। श्रमधाम उपक्रमा सयत लोकोत्सवाचेर चर्चा करतना सभापती रमेश तवडकर हांणी लोकोत्सवाच्या उक्तावणाचें आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलें। सभापती रमेश तवडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे भेटेची म्हायती दिली। आणि बाकीची टीम आशिल्ली टीम आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक मेळ्ळे आनी तातूंतलो जो पयलो जो विशय आशिल्लो तो श्रमधाम हो विशय आशिल्लो। एक सामाजीक तत्वाचेर
म्हणजे वॉलंटरी बेजाचेर लोकांक गरिबांक आनी गरजुआंचांक घर बांदून दिवपाचो कन्सेप्ट जो आमी काणकोण भागांतल्यान गोंयभर जो चालू केल्लो आसा तो आमी वेवस्थीत ब्रीफ करपाचो प्रयत्न पंतप्रधानान केलो. दुसरो विशय आसा न्ही की आदर्श युवक संघ जो आसा न्ही तो 95 सालांत सुरू जालो आनी त्या नंतर विशेष करून ट्रायबल जे विशय आसता त्या विशया संदर्भाचेर एज्युकेशना संदर्भात काम करप, सांस्कृतिक क्षेत्रांत काम करता आसतना की गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपी असो तरेचो लोकोत्सव कन्सेप्ट जो आसा तो आज राष्ट्रीय स्तराचेर पावला आसा. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशकांत आज व्यवहार सुरू जातकच जोरांत उसळी घेऊन 80,000चो पावंडो पार केलो. शेअर बाजाराची ही आता मेरेनची उच्चांकी पातळी आसा. सेन्सेक्स 572.32 अंकाच्या वाडी सयत 80,013 अंकाचेर उगडलो. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचो निफ्टी 167 अंकाच्या वाडी सयत 24,291.75 अंकाचेर उगडलो. विम्बल्डन टेनिस सर्तींत बायलांच्या खेळांत पोरू वर्साची विम्बल्डन जैतिवंत मार्केटा वांद्रसोवा ही पयल्याच फेरयेन सर्तींतल्यान भायर पडली. विम्बल्डन सर्तीच्या इतिहासांत 30 वर्सां आदी स्टेफी ग्राफ उपरांत पयलेच फावट अशे तरेन आदले वर्साची जैतिवंत पयल्याच फेरयेन भायर पडल्या. तिका स्पेनाची खेळगडी जेसिका बोझमनेरो हिणे 6-4, 6-2 अशा सेटांनी हारयले. मजगतीं दादल्यांच्या खेळांत रशियाच्या आंद्र रपलेव हांकां आर्जेंटिनाच्या फ्रांसिस्को कामसेना हाणें 6-4, 5-7, 6-2 आनी 7-6 अशा सेटांनी हारयले. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.